हो ही चिल्ली आणि काही लामू काही गेल्या आणि काही वत्ता बेकरी वचून खाता बसल्या की म्हणून हा आयली मग ए नंदिनी कसं होत तशी स्पीडर होतस राब ग हा उल्ले तसं सीधा होतच नाही की ही आता कसं की एक बॅग सबा कसं नशा पुरं हो ಬಹುಶಃ ಹೊನ್ನೇಕ್ म्हणकसं हळ्ळे दिसता राब तिका आबा आबा आमगेले एक रूम की कितले चंद रूम क्लीन केलं म्हणे चंद दिसता बेडशीट हे ते प्र हंगंगा घाल्ला मक्क हे कामामध्ये तो ಹಂಗೆ ಚಕ್ಕದಾಯ್ನ ಸಕಾಣಿ ಊಟಲ್ ಮಣರಿ ಅನ್ನಿ ರತ್ತಿದಲ್ಲಿ ರೂಮ ಯೋಚೆ ಅತ್ತು ಕಸಲೆಕ್ಕಿ ಮುಂಡ್ ಬಿತ್ತರ ಇಲ್ಯಾ ಯಾವ ತರ್ಪಳಲ್ಲ ರೀ ಮಕ್ಕನಿ ಕರ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹಂಗಾದತ್ತಕ್ಕಿ ಮೊಣ ಹಂಗ ಕಿತ್ಲು ಸಂಗ್ತಾವ ಊಟ ನೆತ್ತನ ಓಲಿ ಕವಳ್ಗೆನು ಭಾರಿ ಏತಿ ಮೊಣ ಐ ಕೈಯನತಿ ಹನಿ ಹನೆ ಕೈ ಅಸ್ತು ನಂದಿನಿ ಹಾವ ಹಂಗಸ್ಗೋ ರೂಮಾಸ हो हने हंगस्वे हाव पयर एक पोरन बैरा सोंग दवरलेल गो कसने पुसूच्या करचे दत्ता म्हणून मका दावक आसिले त्या काडिया म्हण हंगाइल रे रूम अवस्थ पळ हॅन मन्कोन दवरला तुगल अण्णान तांक जोर करताची आता फूट खर्चक म्हण बार सरलेल हाव तू कसे लागते शापेत इली हाव तुके गिफ्ट हळ्ळा होने नाक ಮುಂಚೆನಜ್ಜೆ घेऊ का हा आणि हे मी गेले संपादन आहे दुड्डू तू मग वार वाराक दुड्दीत मग त्या वाटतं कर नु तुके गिफ्ट हळ्ळा होणे अण्णाक अनेक पंत हाडता आज सद्याक मी गेला कसिल इतल्यान तुक मात्र हळ्ळा होणे लाय कप्पड मग भारी इष्टदले तुक हे चंदिस्त म्हण हळ्ळा होणे नाक ಮುಂಚೆನಜ್ಜ अय्यो नंदिनी मग कप्पड गिप्पड कसले हाडच्या गेल गो तुवा असो हळ्ळा नव्हे तुझी दवनगे ಹೊರಡಿದ್ದತ್ತ ದಾವ್ಕದತ್ ಗೋತೈ ಹಂಗೆ ಬೌಂತಾನ ಲೈಕ್ ಕಪ್ಪಡ ಅಸ್ಕದತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ವಚ್ಚತ್ತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತ ಕಪ್ಪಡ ನಿಸ್ಕದತ್ತ ದತ್ತ ತುಕ್ಕ ಅಸುಗೋ ತೂಚಿ ದವರ್ನ್ಗೆ ಮುಖಾರಿ ಮಕ್ಕದನ್ನ ಹಾಂದಿಲ್ಲ ಸೈ ಅತ್ತಮ್ಗೆಲೆ ಗರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕ ಅಮ್ಮಿ ಅವಂಗಲೆ ಬಂಗಾರ ಮಣನಿ ದುಡ್ಡು ಘಲ್ಚದ ಏನಾಗೋ ಅತ್ ಮಿಗೆಲೆ ತುಗಲ್ ಅನ್ನಲೆ ಅಣ್ಣಲೆ ಪೂರ ಸಪಾನ ತುಗಲ್ ಹೊರಡಿಕೋ तुला हळडीक दत्तर पळा आम्ही पूर्ती घेतात ती घ्यानशी असनती आज सध्या कमी सकडानी तुगल हळडिकेकडेची ध्यान दवरला तू दवन घे गो नंदिनी तू घेतला म्हणरी तुका इष्ट दावनो असता तुकाई ಒಪ್ಪತ್ತ ತುಕ್ಕೈ ಕಂಚಿ ಕಪ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಒಪ್ಪತ್ತ तू धवनगे गो नंदिनी ದುಡ್ಡು ಪಳೆ ವಾಯ್ಟ್ ಕೋನ್ಗೆ ನಕ್ಕ ಧವರ್ಗೆ ಹತ್ತನ್ ದುಡ್ಡು असल्या पळे कष्ट कालाक आमक सहाय येता आता दुखून त्या गुणसी खर्चू नाक म्हणा 10 रुपये इंतू 2 रुपये खर्चिಲ್ಲ ರೀ आणि 8 रुपये दवरन घेऊ का गो तेदन कसन कष्ट येत म्हण सांगचेदायना नंदिनी आता दुखून पळे ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಕಡೆ गमंदी होने हाव मक्क म्हण थोडे दुड्ಡು दवन घेऊन मिगेल खर्चाक म्हण दवरलेले दुड्ಡು अंतूची हळ्ळेल होने नाक मोणाका तुका हंग यात लागून कोणे कसने गिफ्ट म्हणची दिनी अम्मंत त्या नमने सवता असता आणि आमगेल घराचे परिस्थिती तशीच तुका आणि आमगेल अण्णाक पाप मन नसले रे हाण दीत परिस्थिती ना ताका मग एक मना दिसले हाळ्ळोने नाक मोणाका प्लीज तश नाही गो नंदिनी तुक्कत ಹೊರಡಿಕೆ वेळार मस्त दावकदत्ता तू मग खळला म्हणरी साधारण छान असं नचिके लायक मोलाचे हाण असता तुक ते हे उपयोग पडतं गो हा मत काही वच्चे सांग तसल कपड नेसून घरांतू रंदप गिंदप करचे जाय ना असले सिंपल कपड मग समाजत्ता आणि आज सध्या म्हणता बाहेर काही वच्चे ना मुखार पळवया आता सद्याक तुगल ಹೊರಡಿಕೆಕ್ पळे कपड ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊರ್ಕ ನಂದಿನಿ ನಶ್ಕೋರ್ ನಕ तुक तितलं बेजार दत म्हणदल्ला री अम्माक दी तुगल अम्मा दी अम्मा खुशी दत्ता फस्ट केत नाही अम्मा देव का गो अम्म होडी मात्र देवो भव म्हणतात नव्हे अम्म होडी अम्मा दी अन्न दी कडे री हंक दव माक दी त्या हॉडना फस्ट केत नाही अम्माक देव का गो ती खळेल कपड मक दी म्हण सांगतस हा होड नाव घेऊ का नव्हे
अम्मा कसले का दायदल तिथले कप्पडस एक कप्पड नेस्ट दीना ती गोतस्वे अव कितले पण तुगल कप्पड नेसून वचनी अम्मा दलाले एक कप्पड दीना एक भंगार घालच्या दीना तिक कसले का तिक नाका मक्कत अम्मा फ्रेंड होन्नी पुरा तुझी धवन घेऊ का होने तशी नाही नंदिनी पळे आता मांगेलक सम कोणे उलयता ना ती तू वयचिकी दूर केला हन्नी आणि तुगला आनु पुरा मांगेलक सम उलयना ती तश दावनु तांक एक नमने बेजार असता हे बेजार चढ दत्ता आता कारण हावच म्हण दिसत गो हाव येईल मागीर नवे हे बदलावण जालेले हा कारण हाव म्हण तांक दिसत गो दिसचे कसं ने तत्ता वेळ सांगता असता ती तुम्ही अशी गिफ्ट नी दिल म्हणाल आणि पोळोचे नाक नंदिनी म्हाका हांग रापच्या दायश ना बेजार कर नाका मुखार हांव खंडीत घेता तू दिलेले गिफ्ट हांव नाका म्हण आता सद्याक अम्माक दी नावे तू दवन घे म्हाका दिल्ले म्हण जाल्ले रे घरांत लढायेक कारण दत्त गो आणि कसं नाही दावो तुगेल अम्मा होई नव्हे अम्मा दी अम्मा खुशी केले रे देवाक पावत खैते तू अम्मा दी ದೈತ್ವೆ ನೀ ಕಸಗೊಸ್ವೆ ನಂದಿನಿ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಕೋನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಕಂಚೆ ಕಾರಣ ಖರ್ಚುನಕ್ಕ ಹೊರಡಿಗೆ ದತ್ತರ್ಪಳೆ ಕುಳಾರ್ದು ಕುಂತು ಕಸನೆ ಹೋರ್ನಸ್ತಪಳೆ ಆಯ್ತದ್ನ ತುಕ ಗೌರವ್ಗೋ ಕಸನೇ ನಾಶಿ ಬೊಮ್ಮನಲ್ಗರ ಗೆಲ್ ಮಳರ್ಪಳೆ ಸಸಾರ ಪಡ್ತದ್ಗೋ ಸುರ್ಸುರೆ ಚಂದ್ಕೊನ್ ಉಲ್ಲೈತದ್ ಸಮ್ಮ ಒತ್ತ ಕಡೆರಿ ಕಸಂದವ ಸಸಾರ್ ಕೆಲ್ ಮಳರಿ ಬೇಜಾರ್ ದತ್ತಗೋ ನಂದಿನಿ तुगल हत्त दुड्ड असल्यार पळय तू केक नमने गौरव असतगो आत्मगौरव येतगो कोण कसने म्हणला ಮತ್ತೆ वचना दुड्डू दवर घे गो तू सांगची पळयतन वई म्हण दिसत होने तुगल अनुभव तू म्हाका सांगतास वई तू पाप तैवे कष्ट बघून आयली हंग कष्ट बघतास घरा खातीर इतलें गोळत तू मिगेल हरडीक तुगल सोपान मंचोरी करतास अशेंसतना अम्मा तुका त्या नमने उलयत नवे म्हाका बेजार जाता होन्ने एक पण हरडी कोन घेतल्यार मुखार म्हाकाय अशी की म्हण दिसता होन्ने अम्मा नश्करची मात्र भारी बेजारू उतराक दुसऱ्या घरा दुखून आयली म्हणटा ती खंय दुखून आयली ती हांग सून जावन आयली नवे जाल्यार ती नश्करची कितली मट्टाक सम्मा तू सांगील म्हणके अम्माक जोर करका म्हण दिसता जाल्यार तोंड बांदून घालवरी जाता कितले म्हळ्यार अम्मा नवे ती दोळे उद्दा घाल म्हळ्यार म्हाका एक नमून दिसता अम्मे केद्दी चेंज जात की आनू बदलत येना म्हण लेकिले तस जाल्यार आनू बदल जालो आमगेल घर एक नमे चंद जाता सता खुशी जाता अम्मी हे कसं अशी करते की बेजार जात म्हाका आनी हाका कारण तूंची म्हण दिसता होन्ने म्हाका चिक्की जोर कोन उरलो का अम्मान कसं नाही उरलेले रे तुमगेल म्हणके हांवें हांग सून धांवन आयली म्हण चिक जोरावरी उरलो का ह्या नमने काम करता राती दिसू गळता तद्मध्ये हे ऐकून घेऊ का म्हळ्यार तू चिक्की जोर देव का होन्ने तुका सपोर्टाक आम्ही 3 जण आसती तू कसं लायक भिता अय्यो ही मिगेल धुवे छे तशें उलोवचें नजे नंदिनी कितले म्हळ्यार तुका जन्म दिला आवसो म्हाका उलयतात वई तांकां एक नमने बेजार आसा एक कडेन हांव दुर्बळे घरची म्हणून अनेक कडेन तू पुतान लव केल्ले म्हणून तंगेल चेडू म्हणटा तांकां एक नमने सोपा नासता न्ही गो सांदकून होडकोर नासता ती कसं नाही दावो कष्ट बघून होड केला वय नव्हे तुमकां दोगांकय तांकां एक सोपा नासता आमगेल चेडवाल जीवन अशेंच का तशेंच का अशी सोयरी खडका अशी वर्डी करका तांकां सोपा नासता ताका एक नमने आशा भंग जालतद ना तांकां बेजार जात न्ही गो ते ಒಟ್ಟು ಕೋಪು काडटा ती म्हाका ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ಸು ನಂದಿनी आज न्ही पायी मिगेल माय बदल धांवनू जाता ती पळय आम्ही 4 जण ಒಗ್ಗಟ್ಟಾರ असता ती तू वय असत गो जाल्यार तू बमनाल घरांत असत नवे तशें सांगिल्लें आम्ही सगळे चंदायर असतात गो नंदिनी ते दिवस दूर ना गो म्हाका ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ಸು तुक मिगेल अम्माल वेरी तितली ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ಸುವೆ म्हाकांतू एक तील तुका इतले ನಂಬಿಕೆ ना होन्ने ते अशी आलोचन करून पळय मांगेल प्रपंच भारी सान गो पाप घर सोडून भायर वचना ती त्या पौर्णिमाकन कंचे गांवची सुद्दी सांगला मात्र कळते तांकां नातल्यार कसने कळना
मिगेल अंदाजो हरडीक दायत लागून तांणी भायर खंय गेल्लेले नात की म्हणून सोयरे ते हरडीक मुंजेश खंय खंय वच्चे न्ही दिसता हंगा आसून आसून तांकां एक नमने मायंड सेटच इतले कसन ते बांयचे भितर बेब्बो म्हणटात मग तशी जाल्या कितकी गो कितकी नाही तशी म्हूण दिसता पळता न्ही होर घराण्याचे म्हण कोच्चून घेत सोडल्यार आनी कसन जोर करचे हे करचे करतात वे सांग कितली की घरान तो माई सुन्नेक त्या नमने बात दिता मायन रंदप केल्यारी सुनेन अप्पोड तशना मायन वाण दिलेली जेवका पुतल वैरी मैंगेले अधिकारो सून म्हळ्यार कामाच्या पशी कळे तश करता ती हंग मग तशी अस गो तश कसने असवे सांग मिगेले हात कसने रंदप करी कसने खाण करी माय बाप कसने म्हणाती त्या मगेले भाग्य नाही गो तಕ್ಕ खुशी बೊಕ್ಕ नाही गो आणि पळे कॅटरिंग करता म्हणजे मिगेले आयडिया वही घराच्या अंग जाले प्रसम्म जाल्यार मायन कसनेची हें केल्लें 2 दीस चिके गलाट केल्ली ती मागीर आतां नांतवे सांग पाप तशें आसतना आमी चिके अवकाश दिवका आदने फाय मिगेल माय बदल जातात गो म्हाका ते नंबिके आसा आमी तांगेले वायट गुण म्हळ्यार तांणी जोर करतात हें करतात ती म्हणून तेंचे आमी घेवन बसल्या रे आमकां दृश्टिकोन तेंची जाता तांगेले चांग गुणाकय आमी चिकेचे गमन दिल्यार पळय ताजे ಬಗ್ಗೆ आलोचन केलें रे आमकां तांणी चांग जावन दिसतात गो नंदिनी म्हाका तांणी बदल जातात म्हण नंबिके आसा गो तूं सांगचें करेक्ट वन्ने होय अम्मा उलयत मात्र आनी कसं तितली जोरावरीची न्ही अर्ध त्याची आनो पित्तसिलो आणि तिकडे तितले म्हण तिलवळीके ना एज्युकेशन ना तिके खाऊचे जेवचे बसचे तितले तिगेल गम्मत जीवन म्हण लेखले ती वय तू सांगचे करेक्ट जाल्यार अम्मन तुका सवतन पळय म्हाका बेजार दिसता वय गो म्हाका बेजार जाता एक पंता हांव इतलें काम करून असल उतर आयकूंक येवना हे म्हण बेजार जाता खूब येता ह्या ना म्हणणे जाल्यार म्हाका कशी दिसचे पाप तांगेल प्रपंच सान आसा तांकां तूं सांगेल वेरे एज्युकेशन ना भायर खंय भोंवन करून गोत ना आज हांव चिकेची एडजस्ट करून घेवका म्हण दिसता गो छे तुगेल बघ हांव कशें किल गो तूं इतली छान चल्ली म्हण म्हाका कळलेलें ना गो सॉरी गो अम्मा तूं कोणा सांगतास म्हाका की होन्नेक तुका सांगेल न्ही गो तुगेल ಹೊನ್ನೆ सांगिले तुगेल ಹೊನ್ನೆक न्ही मिगेल सुन्नेक सांगिले अम्मा तू ಹೊನ್ನೆ लगे सॉरी निमगुचे बदवे अम्मा होय गो नंदिनी इतले दिसू हांव आमगेल गायत्रीक भारी दुःख दिल्लें गो भारी दुःख दिल्लें जाल्यार तिगेल मनान तो म्हाका कितलें व्हड स्थान आसा म्हण म्हाका गोत्तू नाशिल्लें आतां तुमगेल दोगाले उतर आयकल मागीर हांव कितले व्हड चुकी करतास म्हण म्हाका अर्थ जाल्लें गो म्हाका अर्थ जाल्लें दूद जालें तुका कळ्ळें तुगेल पशी व्हडी हांव म्हाका कळनाशी गेल मगो हांव तिका दुसऱ्या घरा दुखून आयली दुसऱ्या घरा दुखून आयली म्हणून उतराक हांगसून उलयत आशिल्ली हांव दुसऱ्या घरा दुखून हांगा आयली म्हणचे विसरून गेलेले पळय हे मिगेल घराक ती आयली म्हणजे भावाने म्हाका मस्त आशिल्ल गो छे हांवें तिगेल म्हणके दुसऱ्या घरा दुखून येवन आजी मायंच्या स्थानार आसा जाल्यार हांव सून जावन आयली म्हणजे विसरून गेलें मुगो ती पाप आमगेल घरा खातीर कितलें वताडीतस कितलें काम करतस हांव येद्दी काम करनाशी आरामात भायर पायर पांय घालून बसतशिल्ली पूर्णिमा लोटो नाकनातील पंचायती करतशिल्ली छे म्हाका आतां ताची चिके दिसतशिल्लें पुरा जन मिगेल देखून दूर जाल्ली ती हांवय बदल जावका म्हण दिसतशिल्लें जाल्यार आने कडेन मिगेल अहम आड येतशिल्लें कैकी दुखून आयले पुरा जनाक मरळ करल्या तांणी परत तिगेल पार्टी गेली ती हांव एकली दुसरी म्हण अशें दिसतशिल्लें तेन्ना म्हाका एक नमन्याची जाळ कोपू पटवची पुरा येतशिल्लें इतलें नुप्र म्हणून पूर्णिमा वरे तुमगेले ग्रूप आसले ते कोपू बेचारो ओट्टो आशिल्ले तशें हांव चिकेची वर्ट धरून उलयत आशिल्ली एक पंता मनान दिसतशिल्लें हांव तशी वर्ट उलोवचें नज तांगेलो हांवें एकली जावका म्हणून जाल्यार मिगेल भितर आशिल्लें एक नमने सान राक्षस म्हाका आड येत आशिल्लें
जाल्यार आतां तुमगेले दोगांले उतर आयकल मागीर मगल चुकी म्हाका कळ्ळें बेजार कोण घे नाका गायत्री मिगेल सर्व अपराध जाल गोमा एक क्षणाक हांव रक्तसिली बेजार कोण घे नाकत माई आनी वयर आमी चंदाय रश्या इतले दीस कसन धरला की ते पूर्ती विसरून सोडाती हांवें विसरता चंद दिवस आमगेले येद्र आसतना आमी कुशकुशे रसका सुरवेरी देवाक एक धन्यवाद सांगता माई म्हाका ಗೊತ್ತಿಸಿಲ್ಲೆ ಆದ್ನೇ ಪಾಯಿ ಮಿಗೆಲ್ ಮೈ ಬದಲ್ ದಾವಣೂ ದತ್ತತಿ म्हणो हांव इतले दिवस तपस करून घेवन राखिल्लेके देवान म्हाका पल दिल्ले आसमाय जाल्यार पुरा धांवन गेले आनी तुमी म्हाका क्षमे निमगुचे नाका हांव ते क्षमसिला म्हण हडपण दाखोवचे नाका कसले नाका आमी आवज दुवेल म्हण की चंदाय रश्या दायत गो गायत्री तुमी गेल सुने भाई दुवे भाई आमी आनी कुशकुशे रश्या गो हय पळयती माय सावित्री सून गायत्री दोग्गाल आतां मैत्री आनी घरान तो खुशी आसता खात्री म्हाका तितले चंद कोण प्रास सांगुया ना त्रास जाल्यार क्षमसी येती तें आनी आमगेल व्हिडिओ कशे आशिल्ले म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलची येती तशींच लायक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करच्याक विसर नाका ती सपोर्ट करतात नवे बाय.